सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल कुलासो हे आमच्या भावाचे ओतम्या पासत. आनी दुसरें ते आमी भेटयता सगळे डायस फॅमिलीच्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची 400 वर्सांची संभ्रमणी करता आसतना भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचेर सगल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयच्या दिसाक भावार्थाची दिवटी पेटयता देवस्वा फ्लोरा फेर्नांडीस आनी फामील, दाबोली सांतान आगोस्तीन फेर्नांडीस आनी फामील ह्या फामिलींचेर देवान सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा तशेंच मागुया आमच्या एक्टिविस्टां पासत. कालच्या दिसा प्रतिमा कुतिनो ह्या एका एक्टिविस्टाक एरेस्ट केला. 9 वर्सांची केस बेस्ती आदली घालून सान फ्रांसीस शावेरा पासत झगडलेलें आनी गोंयचे पासत झगडटा आसतना एरेस्ट कालच्या दिसाक केला. ताचे पासत मागुया देवान ताका आनी हेर एक्टिविस्टांक सरकार जें कितें करता भिवोवपाच्यो वस्तू आनीक दामून दवरपाच्यो वस्तू ताचेर जैत व्हरूंक लोकांक आदार करूंक आनी आमचें गोंय सांबाळूंक खेरीत भाशेन आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आमी खुशालकायेच्या सुमानान आसा आनी आमची खुशालकाय पाड घालपाक कोणाच्यान जायना जरी तर आमी तांकां ती पाड घालूंक दिना. त्याच बरोबर आमच्यान खुशाल जावपाक जायना ज्या मेरेन आमी देवाक चिटकून रावना. आमी जायते पावटी खुशाल जावपाक प्रयत्न केला पूण देवाक चिटकून रावंक ना. आमी जायते पावटी आमचीच खुशालकाय चिंतल्या आनी दुसऱ्यांक खुशाल रावंक दिवंक ना. असल्या चुकीचें देवा लागीं नेमिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतल्या तुज्या पुताचे कृपेन काळोखांत बुडलेल्या आमच्या काळजांचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. लोक कोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपले दोले उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली. तिणें कुलां पोरमणें मैदानार तंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आसलो आनी ताणें आपली कविता उच्चारली. ताणें म्हणलें, बेवराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पडलेतोल्या मनशांचें बाकीत, देवाचें उतर आयकुताल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता आनी देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितलें सोबीत तुजें तंबू, इस्रायला, कितलीं सोबीत तुजीं घरां. पयस विस्तारलोल्या फालक्यां सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलतोल्या बागां सारकीं, सर्वेस्परान रोयलोल्या रोकबालां सारकीं, उदकान लागसोरल्या देवदार रुखा सारकीं. ताच्या कुलांतलो एक वीर उत्पन्न जाता.
हिशोब नासलेल्या परजांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगाका परस व्हरतो. ताची राज पदवी चडत चडत वेतली. आनीक एक बाकीट ताणें उच्चारलें. ताणें म्हणलें, बियोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पोलेतल्या मनशांचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें, बोव व्हडट्या देवाची जाणवाय घेतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां पूण तो आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोकेत फुडारीपण चलयता. इस्रायलांची राजकाठी उपजता. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिंकय. सगळीं म्हणया. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिंकय. तुजे वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुजे स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर, म्हाका तुजी जाणवाय शिंकय. जबाब. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिंकय. तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या कालांचो मोग मनान दवर. तुजे बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा, माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिंकय. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपले वाट दाखयता. जबाब. तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिंकय. उद्गार. तुजी काकूत म्हाका दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरान वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून परतिपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवांचें स्नान खंय तावन आयलें, स्वर्गार तावन वो मनशां तावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें फरकूंक लागले. आमी स्वर्गार तावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सत मानलें ना? पूण आमी मनशां तावन म्हणल्यार आमी लोकांक भिवूंक जाय. कित्याक सगळीं जुवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परतीपाडून तांणी म्हणलें, आमी नोकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आय डोंट नो, म्हाका खबर ना. ओ वी डोंट नो, आमी नोकळो. आयज हो जबाब
ह्या मुखेल याज्ञिकांचो. भाव भयणीनो, प्रश्न आनी जबाब आमकां जायते मेळटात. प्रश्न करपी आसात, जबाब दिवपी आसात. ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार एके वाटेन आसा ते मुखेल याज्ञीक. म्हणपाक जाता जो कारबार आसा भावार्थाचो धर्माचो ते चलयताले. मातशें पॉलिटिकल हितून भितर सरल्यार आमी म्हणपाक जाता ते रुलींग. जाल्यार दुसरे वाटेन प्रश्न करपी आनी जें कितें चुकीचें आसा वायट आसा तें सांगपी जेजू आसा, जुआंव बावतिस्त आसा. पळोवंक गेल्यार तें ऑपोजिशन कशें. जुआंव बावतिस्त हें सगळें वायट आसा लोकांचें तशेंच वडिलांचें, तें सगळें सांगून दिता, ताची वळेरी करता. आनी जे कोण प्रश्न आपणाक विचारतात तांकां सरळ जबाब दिता. कितें करूंक जाय आमी? सर्गीचें राज्य जोडूंक, वो कितें करूंक जाय आमी? सर्वेस्पराची वाट तयार करूंक. जाल्यार जुआंवान सगल्यांक सांगलें, लोकांक सांगलें, टॅक्स कलेक्टर्स दंड वसूलदार आसले तांकां सांगलें, शिपाय आसले तांकां सांगलें. कालच्या शुभ वर्तमानान आमी ताचेर नियाळ केला. सगल्यांक एक एकल्यान आपणें आपणें कितें करचें सरळ जबाब जुआंव बावतिस्ताचो. जेजूय ह्या प्रश्नांक वेगवेगळ्या प्रश्नांक सरळ जबाब दिता. पूण दुसरे वाटेन हे मुखेल याज्ञीक जे आसात आपणाक प्रश्न विचारले जाल्यार त्या प्रश्नाचो जबाब आदीं फुडें चिंततात पयलीं. अशें सांगत जाल्यार लोक कितें म्हणटलो, हो जबाब दीत जाल्यार तो कितें म्हणटलो, आनी त्या प्रमाणे आपलो जबाब ते लिपयतात वो दितात. आयज भाव भयणीनो हें आमकां जाल्लें दिश्टी पडटा. भोव करून आमचो सरकार जांकां प्रश्न जरी तर विचारशी तांकां जबाब कळना अशें न्हू, ते सगळे जबाब जाणात. कित्याक आयज जें कितें पाड घालपाक, आयज आमच्या समाजाची नाशाडी करूंक, आयज आमच्या ह्या सैमाची नाशाडी करूंक जे प्रकल्प हाडलेले आसा तांचे सगळ्यांचे जबाब तांचे लागीं आसात. ह्या प्रश्नाचे जबाब घेवंक आमकां RTI 2005 हो कायदो आसा. ह्या कायद्यांतल्यान हे जबाब खंयचोय एक नागरीक प्रश्न विचारता जाल्यार ताका जबाब दिवपाक जाय. पूण हो कायदो जो केल्लो आसा ताका एक लिमीट आसा, ड्युरेशन आसा, 30 दीस. ह्या 30 दिसां भितर जबाब मेळपाक जाय. म्हणटच जे कोण जबाब दिवपाचे आसात, भोव करून जे कोण सरकाराच्या खाला आसात, 29 days जाव पासून जबाबूच दिनात. कित्याक जो प्रश्न विचारलेलो आसा अंडर RTI त्या प्रश्नांक जबाब दीत जाल्यार हे जायते प्रकल्प जे बेकायदेशीर हाडलेले आसा ते बंद पडटले. हेच भाशेन जे मुखेल याज्ञीक म्हणटात तशें हो जरी तर आमी जबाब दिलो जाल्यार तो अशें म्हणटलो, हो जबाब दिलो जाल्यार आमकां लोकांची भिरांत आसा. तेच भाशेन सरकारांत आसात ते जबाब दीत जाल्यार जे कोणें पयशे दिल्ले आसात आमकां हे प्रकल्प पास करपाक तांचे मुखार आमी खाला पडटले, आमकां पयशे परतून दिवपाक पडटले व ते आमचेर आड येतले. आनी हो सारको जबाब दीत जाल्यार हो लोक आसा तो आमचेर आड येतलो. देखून आय डोंट नो, म्हाका खबर ना. वो तो जबाब दिवपाक निमणो दीस त्या दिसाक सांगपाचें, हो जबाब तूं त्या दुसऱ्या ऑफिसान तावन घे. मागीर दुसऱ्या ऑफिसाक आनीक 30 दीस मेळटात. जबाब मेळना, लिपोवन दवरतात. RTI 2005 हाचो एके भाशेन मारून उडयल्ल्या भाशेन केला. दुसरे वाटेन जेजू प्रश्नांक जबाब दिता. आयज आमी हेंय पळयता, हे मुखेल याज्ञीक आसा तांणी प्रश्न दिवपाक जाय आसलो. कित्याक सगळो कारबार तांच्या भावार्थाचो ते चलयतात. पूण ते प्रश्न जेजूक विचारता. जेजू जेन्ना शिकयता, जेजू जेन्ना कोणाक बरी करता, सगळें बरें करता जेजू. जेजू करता तें वायट म्हण तांणी केन्नाच म्हणूंक ना. पूण तांचो प्रश्न उलटो, हें सगळें करपाक तुका खंयची पदवी आसा? कोणाचे सत्तेन तूं हें करताय? आयज आमी पळयता TV ऑन करीत जाल्यार आमकां डिबेट्स आयकूंक येता. न्यूज पेपरांचेर आमकां प्रेस कॉन्फरन्सीस मेळटा. जे कोण रुलींग आसा तेंचे स्पोक्समॅन येवन कितेंय उलयतात, कांयच्या काय. ताका ताळ ना, मूळ ना. सगलो वगत फकत जे कोण ऑपोजिशन आसा तांकां एटॅक करप. व तांचे आदले जे कोण लिडर आसात तांणी अशें केल्लें, तांणी तशें केल्लें,
तें उलोवप, मुद्दे जे आसा ते उलोवपूच ना. आयचो सरकार आमचो हें करता हेच भाशेन हे जे मुखेल याज्ञीक आसले तांचे भाशेन जाबाब दिवप ना, पूण प्रश्न विचारप. आनी तो प्रश्न जो विचारला त्या प्रश्नाक ताळ मूळ ना. तो कोणाचे पदवेन हें करता आनी खंयचे सत्तेन जेजू करता हें जाणा जावपाची ह्या मुखेल याज्ञिकांक गरजूच नासली. पूण जेजू जें कितें बरें करता आनी जेजू बरें करता देखून लोक सगलो येता देवाशी हें पळोवपाक जाय आसलें. लोकांच्या हिताचें ताणें चिंतूंक जाय आसलें. पूण ना, आमची पदवी आमकां तूं सांग तूं खंयचे पदवेन करता, आमच्याहून वयर तूं कशे भाशेन चडटा. जाल्यार जेजूचोय प्रश्न आसलेलो, कित्याक हो जो प्रश्न ताणें विचारला ताचो हेतू जेजूक खबर आसा. आनी देखूनच जेजूचो प्रश्न आपणा विशीं न्हू, पूण ऑपोजिशनाचो दुसरो भाग जो आसा, जो सगलें सांगून दिता, वळेरी दिता, तोंडार मारता, ताचे विशीं तो जो संदेश घेवन आयिल्लो, तो जे प्रश्न विचारतालो ते कोणा तावन आयल्यात? देवा कडले आयल्यात काय मनशां कडले आयल्यात? जाबाब ह्या मुखेल याज्ञिकांक खबर आसा. जुवांचें स्नान तें फकत बेश्टें उदक रोखोवपाचें आनी उदकान बुडोवन काडपाचें न्हू, कित्याक जो कोण थंयसर स्नान घेवपाक येतालो ताका संदेश मेळटालो. तुजे लागीं आसा तें वांट दी, दुसऱ्यांक दी. सुबेज जेवण आसा दुसऱ्यांक दी. सुबेज पयशे घेयनाका, लोकांक नाडनाका, जबरदस्ती करनाका, बोगलांठां घालनाका. तुका जो पागार आसा तो घेवन खुशाल जाव. हें सगलें सांगल्या उपरांतूच स्नान मेळटालें. आनी देखूनच हो प्रश्न, हें स्नान खंय तावन येता? जाबाब सादो तें देवा कडलें येता, मनशां कडलें न्हू. हो जाबाब जाणा आसुनूय हे मुखेल याज्ञीक जाबाब दिनात. आनी देखूनच जायत्या प्रश्नांक तांकांय जाबाब मेळना. चल तुमच्यान हें सांगपाक जायना, जाणा जावन सांगपाक जायना, तुमी लिपोवन दवरतात, फोटी मारतात, जाल्यार तुमकां प्रश्न विचारपाक हक्क ना. देखून तुमच्या प्रश्नांक हांवूय जाबाब दिना. भयणीनो, ह्यो जायत्यो वस्तू आमी बरे भाशेन जरी तर समजली जाल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमकां पुरो. पूण जायते फावटी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमकां घडये बेश्टींच वाचपाचीं आनी आयकपाचीं जाल्यान आनी त्या उपरांत काबार. हेच्या पयल्या वाचपांतूय आमी बालाम हाचें बाकीत आयकता. फुडाराक कितें जातलें तें तो बरे भाशेन सांगता आनी तातूंत एक भरवंसो दिता. कित्याक देव अशें करतलो, देव आपल्या मनशाक धाडटलो, तो राज चलयतलो. राजवट चलोवप एकदम गरजेचें. जाल्यार ही राजवट हो देवान मागलेलो आनी देवान धाडलेलो चलयतलो. ही राजवट तो चलयता ती कोणाक मेळटली? जे कोण मानून घेतात तांकां. जे कोण मानून घेना तांकां तें मेळची ना. जे कोण ताचेर आडकोड घालतात आनी बरें येता थंयसर तें आडावपाक सोदतात, वो बेश्ट्यो केसी घालतात, बेश्टे एरेस्ट करतात, तांकां तें मेळचें ना. तुका आनी म्हाका जाय जाल्यार आमचो विस्वास त्याच देवाचेर दवरुया, आमचो भावार्थ त्याच देवाचेर दवरुया. आमचो सोडवंडार येता ताका घेवंक तयार जावुया. आनी आतां आमी खुशालकायेच्या सुमानान आसा. खुशालकायेन सगल्या वेळार सोमयाताय खुशाल रावुया. कायम घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. तुझ्या उदाहरणार्थ आमची दाखवायचं सर्व दुःखापैकी दाखवले Jesus.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जडूंक आमकां पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुट पोरगुटुया. तुझ्या कुसारी मोनाची बनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जुआवाचें स्नान खंय थावन आयलें देवा थावन काय मनशां थावन आमचें जण एकल्याचें जिवीत खंय थावन आयलां देवा थावन वो मनशां थावन आमकां देवाचींच जावपाक सदांच आदार कर म्हूण मागुया जेतून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन सांगचें हांवें दिसा खिणा करती मोरताची म्हज्या मनाची प्रार्थना जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावरतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्विस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. चोत्रायदरची फाल्यां तावन आमी लागशिल्ली तयारी नातालांची सुरू करता. म्हणल्यार नातालांची नोवेनां सुरू जाता फाल्यां तावन. एकामेकाक कळोवचें, दुसऱ्यांकूय आपोवचें मिसाक. ही तयारी आमी सगळीं बरे भाशेन करुया. तशेंच 18 आमी सकाळीं आमचे रोमारीचें मीस करतले. कोणाक तुमकां बसीन येवपाक जाय तुमचीं नांवां दिवपाक आयज निमाणो दीस आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी तुमचीं नांवां दिवचीं. गायन घेऊया G4 पेज नंबर 98. G4.